गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचे संचालक मंडळान 30 डिसेंबर 2012 दिसा जारी केल्ल्या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट स्टेटमेंटा प्रमाण बँकेक 99,26,000 रुपया फायदो जाला म्हूण स्पश्ट दिसता। हो फायनान्शियल स्टेटमेंट उपरांत दुरुस्त केलो। 31 मार्च 2012 बँकेक 68 कोटी 37 लाख रुपयाचे लुकसाण जाला म्हूण उपरांत कळ्ळें। दोनूय स्टेटमेंटाचेर नजर मारल्यार खर्चा खातीरच्यो वेगवेगळ्यो प्रशासकी तश्योच बाकीच्यो तरतुदी जाणा जावन दाखयल्ल्यो ना वा तश्यो तरतुदीच केल्ल्यो ना हें स्पश्ट दिसता। 31 मार्च 2013च्या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट स्टेटमेंटा प्रमाण बँकेन 42 कोटी 43 लाख रुपया फायदो दाखयला। ह्या स्टेटमेंटात आदल्या वर्साचे 33 कोटी 70 लाख रुपयांचे लुकसाण भरून काडला म्हूण नमूद केला। बँकेन आदल्या वर्साचे लुकसाण भरून काडला म्हणून स्टेटमेंटांत सांगलां, तरीकूय 31 मार्च 2013 दिसा संचालक मंडळान कमीत कमी मालमत्तेची जोखीम राखून भांडवल राखपाचो निर्णय घेतिल्लो म्हूण बँकेचे डॉक्युमेंट सांगता। अजाप म्हणल्यार 31 मार्च 2013 मिनिमम CRAR मेंटेन करूंक म्हूण 33 कोटी 70 लाख रिव्हर्स केल्यात म्हूण बँक म्हणटा, पूण मिनिमम CRAR राखूंक ना म्हूण नाबार्डान तेन्ना बँकेक रिफायनान्स करूंक ना, जाल्यार हे 33 कोटी 70 लाख गेले खंय? म्हणजे 31 मार्च 2013 दिसा संचालक मंडळान 33 कोटी 70 लाख रुपया चुकीच्या पद्दतीन रिव्हर्स केल्यात। 2012-13 42 कोटी 43 लाख रुपयांचो प्रॉफिट हो फाटल्या वर्साच्या 33 कोटी 70 लाख रुपयाचे लुकसाणीची तरतूद धरून आसा अशें बरयलां। खरो फायदो 8 कोटी 72 लाख 95,134 रुपयाच जाला म्हूण ऑडिटरान तांच्या ऑडिट रिपोर्टात स्पश्ट नमूद केलां। 2013-14 बँकेन 11 कोटींचे लुकसाण दाखयलां। 2014-15 8 कोटी, 2015-16 7 कोटींचे, जाल्यार 2016-17 बँकेन 14 कोटींचे लुकसाण दाखयलां। 2016-17 वर्सुकी रिपोर्टात गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेन 67 कोटी 82 लाख 81 हजारांचे लुकसाण दाखयलां। हातूंत 2012-13 42 कोटीच्या फायद्याचो उल्लेख आसा। 2012-13 8 कोटीच फायदो जाला म्हूण ऑडिटरान ह्या रिपोर्टात खासा उल्लेख केला। जर ह्या वर्सा 8 कोटीच फायदो जाला जाल्यार लुकसाण तेंकलें 100 कोटींक। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष खुटवळकार।